नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवात राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. खबरो विस्तारान. जिखल्या उपरांत जनसंपर्का खातीर दक्षिण गोंयांत कचेरी सुरू करता पल्लवी धेपोची केपें प्रचारा वेळार घोशणा. आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार म्हणटा, सगळेच तिकेटीक इच्छूक आशिल्ले. पक्ष कोणाक तिकेट दितात ते फायनल. आमी जैता खातीर वावुरतले. केपें बीजेपीचोच मतदारसंघ. ह्या वेंचणुकेंत सिद्ध करून दाखयतले. मुख्यमंत्री उलयलो. युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण या चार साकाचेर तुम्ही पळयलां गोंयचे आणि भारताचे विकास जाल्ले. माननीय मोदीजीन अनंत परिश्रम करून बीजेपीन तन मन आणि धन घालून गरीब लोकांचे जीवन सुखमय केला. आपले गोड उलोवपान तशेंच जायत्यो योजना तांणी आमचे वटेन हाडल्या. म्हाका पूर्ण खात्री आसा की तुम्ही सगळी भाजपाकच मत दितली म्हणून हे म्हाका पूर्ण खात्री आसा आणि हांव मना काळजान तुमकां मागणे करता. तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं आणि हांव तेय म्हणपाक सोदतां की म्हाका तुम्ही निवडून हाडत जाल्यार हांव दक्षिण गोंयांत कार्यालय ओपन करपाक सोदतां आणि जितले खंयचे तुमचे इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट आसा तेय हांव इम्प्लिमेंट करपाक शकता MPLAD स्किमांतल्यान. काँग्रेसीन ना खंयसर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करूं, ना खंयसर ह्युमन डेव्हलपमेंट करूं, ना कसलो विकासाचो प्रकल्प हाडपाक किंवा ना केन्ना कोणाक तुमकां विचारूंक येवंक ना, कोणूच येवंक ना. बाय चुकून फक्त हे फावटी ते फुलूक लागला म्हणून हांगासर काँग्रेस निवडून येयल्या. हांवूय ते सांगता की चुकून हांगासर काँग्रेस निवडून येयल्या. परत एकदा हांगासर भारतीय जनता पार्टी निवडून येतली हे ठामपणे सांगता. पण कदाचित म्हणजे बाबूचे मातशे नशीब मातशे पाड आशिल्ले म्हणून हे फावटी चुकले. नाजाल्यार हे फावटी हांगासर खंय म्हणजे येवपाचीच न्ही. इतक्या बऱ्या मताने हांगासर आमी निवडून येवपाक जाय. परत एकदा दाखोवन दिवया की केपें मतदारसंघ हो भारतीय जनता पार्टीचो मतदारसंघ आसा. नेटान काम करपा जाय. जशें आमी ठरावीक प्रमुख कार्यकर्त्यांक घराणे वचून सांगता आसतना हे केल्लें संबोधन केल्लें की काम करता आसतना अशें करचें पडटलें कांयच कसलेंच हें धरनासतना काम नेटान करचें पडटलें. हांव कित्याक लागून म्हणटा कित्याक मनां दवरनासतना कित्याक ह्या 2-4 दिसां भितर म्हाका खुबशे आमच्या कार्यकर्त्यांचे कडेन तांकां कन्विन्स करचें पडलें. काही प्रमाणात कार्यकर्त्यांचे हें आसता ना अशें न्ही, पूण तातूंत भितर हें जें कितें आसता जें आमी सगळे जर आमी इच्छूक उमेदवार असले खरें, पूण जेन्ना पक्षांनी जें कितें ठरयता आनी जेन्ना पक्षांनी उमेदवार म्हणून घोशीत केले उपरांत आमी सगळ्यांनी एकठांय रावन म्हणटा अशें आमी एक मताने काम करपाचें. जे आतां जे तुमकां दिसता की अशें जावपाचें तशें जावपाचें म्हणून काही मनाक दिसता खरें तें तुमी उलोवन दाखयलें आनी उलोवन दाखयलें बरें जालें. पूण तुमी तें मनान न धरता आतां अशे पद्दतीन नेटान कामाक लागचें पडटलें की आमी प्रत्येक आपलेंच इलेक्शन अशें म्हणून समजून प्रमुख कार्यकर्त्यांनी काम करचें पडटलें. साखळे शिक्षणीक हब करपा बरोबर IT सिटीचो प्लान. सरकाराची जमीन आशिल्ली जाल्यार कांयच अडचण नाशिल्ली. साखळे हरवळकारांनी कोमुंदादवाल्यांनी जमीन दिल्यार साखळेकारांक बरो फुडार मेळटलो. मुख्यमंत्री उलयला. काँग्रेस कोणाक उमेदवारी दिता ताजे खंय कोतूच ना. श्रीपाद नायकाची साखळे जम्बो प्रचार मोहीम. थेरपी आणि BNY बॅचलर ऑफ नॅचरोपॅथी यासारखे कोर्सूय बी आमच्या साखळेत सुरुवात जाता. साखळे बद्दल अजूनही ऍडव्हान्स फुडें आसा. साखळे सिटी वेळ पडला जाल्यार IT सिटी जावची आणि ती IT सिटी जावची म्हणून हांव प्रामुख्यान स्पेशली द कोमुनिदाद ऑफ द हरवळे हांच्या कडेन म्हटलां की तुम्ही IT प्रकल्प डेव्हलप करपाक थोडीशी जर आमकां जागा दिशात जाल्यार ITचे प्रकल्प आज आमच्या साखळेतले भुरगे बेंगलोरात काम करता, आमच्या साखळेतले भुरगे वेर्णात काम करता, साखळेतले भुरगे आयज आमचे पुण्याक वचून काम करता. तो IT प्रकल्प उबो करपा खातीर जागा जर सरकाराची असली हांव तुमकां विचारचो नासलो. हांव परत सांगता हांव सरकाराच्याच जागेर हे प्रकल्प उबे करता आशिल्लो. पण जर साखळेकारांनी किंवा हरवळकारांनी कोमुनिदादीची जागा आसत किंवा खंयची IT इंडस्ट्री खातीर जर दिली आसत जाल्यार आमच्या भुरग्यांक आनी भायर वचपाची गरज ना. IT प्रकल्प डेव्हलप करपाचो तुमची साथ जायी. काँग्रेस मतां लेगीत मागूंक येना, तांचे कोणाकूच कोतना. साखळे आमोणे प्रचारा वेळार मुख्यमंत्र्यान काँग्रेसीचे कामाचे पद्दतीचेर बोट दवरले. आनी जेन्ना कोवीड जाल्लो जेन्ना प्रत्येकाच्या घरात सॅनिटायझर आसतलो, पिशवी आसतलो, कितें जी कितें मदत करपाक जाय ती फक्त आणि फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनीच केल्या.
आनी ज्या काँग्रेसीक तुमी मत मारपाक वयता ती काँग्रेस तुमकां घडये सांगपाक सुद्दां येवना मत मार म्हणून. मत मार सुद्दां म्हणून सांगपाक तुमच्या घरा कडेन येवं गांवांनूय येवना. कोण रावता म्हाका खबर ना, तितून वचना. हांवें म्हटलें जाल्यार मागीर ते म्हाजेर घालता. एका टिकेट दिवंक लायली आनी ताका टिकेट दिवंक लायली म्हणून म्हाजो कांय संबंद ना. विशांताक कळवलें म्हणटा म्हाजो कांय संबंद ना. कोणाय दिवं टिकेट म्हाका कांयच फरक पडना. आमकां कोणाकूच कांयच फरक पडना. पण एक गजाल आसा, कोण तरी रावतलो म्हणल्यार तो रावतलो म्हणून हांगासले तरी कोण येतले काय कितें ना येवचे. कोण सांगपाकूय येवचो ना, कोण रावता तो येवचो ना. चुकून कोण आयलो जाल्यार एकटो दुसरो फक्त आंबोळेंतलो ताका घेवन दिवळान घेतलो आनी पळोवन घेतलो. तुमकां मेळोन घेवचो ना, खंयचीच मिटींग घेवन येवचो ना. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. काणकोणा करमल घाटार कदंबा आनी स्कुटरीचो एक्सिडेंट. स्कुटरवालो गांवडोंगरेचो रत्नाकर वेळीप गेलो, ताजी बायल जखमी. एक्सिडेंट जायना फुडें ताका मडगांवां जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेल्लो. मजगतीं बांबोळे शेनवारा मध्यानराती जाल्ल्या एक्सिडेंटांत मडगांव आकेचो 20 वर्सांचो उस्मान खान गेलो. जीएमसीत उपचार चलतना जीव गेलो. करमल घाट काणकोणा कदंबा आनी स्कुटरीचो एक्सिडंट जावन गांवडोंगरेचो रत्नाकर वेळीप सोंपलो. तो आनी ताची बायल स्कुटरी वेल्यान वताली. हे सुवातेर खंय दिसपट्टी एक्सिडंट जातात. ही गोबायल वाडे वताली, त्या दिसांनी वताली आनी एक बस येता कदंबा. त्या बसीच्या हागी कंट्रोल भायर गेला आनी हांगा हें सांगपा म्हळ्यार आनी एक्सिडंट जाला. आनी मागीर म्हणटा दादल्याक माल आला घोवाचा गेले आनी बायल उसून पडली. हे आज न्ही, हे दिसांतल्यान 4-5 जायत आसता. 4-5 वेळा दिसा जाल्ले बारीक बारीक एक्सिडंट जाले वता. आतां बारीक लोकांक कळना, मोठी जाता मेजर लोकांक कळटा. कित्याक कारण म्हळ्यार रस्तो बारीक आसले, रुंद ना रस्तो आनी हो रुंद जावचो अशी मागणी करीत आसा. आनी एक दिसा आमगे पेपराचेर टीव्हीचेर आयकत रावतात, पूण हें चालू जालें ना वचून म्हणलें. बाकी कडेन पळयलें काणकोणाकूच हें जाल्लें आहा आनी रस्तो बारीक. हे एक्सिडंट जायत वतले आनी आमी आखांता पावता धांवण. मजगती बांबोळे शेनवारा मध्यानराती मोटार आनी टेम्पोचो एक्सिडंट जालो. जखमी आके मडगावच्या उस्मान खान ह्या 20 वर्साच्या तरणाट्याचेर जीएमसीत उपचार चालू आशिल्लो. सकाळी जीव सोडलो. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार आनी साहिल मांद्रेकार. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर गोंयचे चॅकपोस्ट फूल एक्टिव्ह मोडार. पत्रादेवी चॅकपोस्टार 30 लाखांचो गोंय बनावटीचो सोरो धरलो. ट्रका सयत सोऱ्याच्यो 1250 बाटल्यो जप्त. हेवटेन केरी 70 पोस्टार बेहिशोबी 5,20,000 रुपया धरले. लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर गोंयचे शिमांचेर खर नाकाबंदी. पत्रादेवी चेक पोस्टार 30 लाखांचो गोंय बनावटीचो सोरो धरलो. ट्रकूय जप्त. मामलेदार आणि निवडणूक संबंधित काही अधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी खाली जेव्हा या पत्रादेवी चेक नाक्याच्या खाली आणि एक रस्ता जो महाराष्ट्रामध्ये प्रवेश करतो त्या ठिकाणी कारवाई केलेली होती. तिथून चोरटी दारू इथे पकडतात म्हणून त्या रस्त्यानं काही लोक चोरटी दारू नेत होते, त्या ठिकाणी पकडलेलं आहे. आज सकाळी ही कारवाई झाली आणि त्यानंतर आज या ठिकाणी एक्साईज डिपार्टमेंटने इथे ही कारवाई केलेली आहे. जे लोक आज चोरटी दारू आपल्या बारमधून सुद्धा चोरून विकत आहेत अशा अनेकांवर कारवाई करण्याचं सत्र सध्या दोन्ही खाती करीत आहेत आणि यासाठी लोकांनीही सहकार्य करायला पाहिजे असं मला वाटतं. केरी 70 चेक पोस्टार बेहिशेबी 5,20,000 रुपया धरले. 50,000 वयर कॅश सापडल्यार संबंधीत डॉक्युमेंट पावती दाखोवची पडटली म्हूण वेंचणूक आयोगान पयलींच शिटकावणी दिल्ली. ते फाटभुंयेर कारवाय. प्रुडंटा खातीर मकबूल मागीमणी आनी कल्पेश गांवस. गोवा बोर्डाची 10वीची परीक्षा आयज सावन सुरू. 24 एप्रील मेरेन चलतली. 31 सेंटरांनी परीक्षा. 19,573 भुरगीं परीक्षा दितलीं. तातूंत 9,557 चले, 9,816 चलयो. पोरू 10वेचे परीक्षेक 20,476 भुरगीं बशिल्लीं. बायलां फुटबॉलरांचेर हात घालपाच्या प्रकरणात शेनवारा अटक जाल्ल्या दीपक शर्माक आयतारा जामीन. 40,000च्या बेल बॉन्डार भायर. इंडियन वुमन फुटबॉल लिगांतली मॅच खेळूंक आयिल्ले खड एफसीच्या दोगांचेर हात घालो म्हण कागाळ. दीपकान पेडे चलयां रावतालीं थंय रुमांत वचून तांचेर हात घालो म्हण आरोप. काँग्रेसीचो सांताक्रूजचो आदलो आमदार विक्टर गोन्साल्वीस गोंय लेजिस्लेटिव्ह फोरमाचो उपाध्यक्ष म्हण सध्या वावुरता. दुसऱ्या राज्यांनी विधानसभेचें कामकाज कशें चलता ताजेर अभ्यास चल्ला. पावसाच्या दिसांनी खंय शेत लायता. उरिल्ल्या वेळांत प्लेयरां बरोबर वावुरता, वेळ दिता. वेंचणुकेच्या हवेंत आदल्या आमदारां बरोबर प्रुडंटाची एक्स फॅक्टर स्पेशल सिरीज.
I am a vice president of Goa Legislative Forum, where past and present MLAs are members, and past and present MPs are members of it. So we are doing our work, and we visit other states, and we match up with our Goa's rules, Goa procedure of the running of the house with other states. पावसाच्या दिसांनी शेत रोयता, उरिल्ल्या दिसांनी खेळगड्यांक उर्बा दिवंक मुखार. Farmer actually, I am agriculturist. माझे agriculture continue असता. We have our own field of the Komida. We are the tenanted, but it is Komida field. So we used to have 2 plantations because of some problem with the committee and some problem with the management. We can have only one crop, that is during monsoon. I am involved indirectly. Sports. सर आता I लोकसभा encourage sports. I like sports. If you take up our village is most popular and famous for volleyball. Okay, Yes. Santa Cruz is known. And I am the president of Crown Club, which is the main club of which is completed 50 years already. आमदार असताना काय बंधनां आशिल्ली, आता खंय लोकां मदीं वचून जाय तशें काम करपाक मेळटा. After MLA, I am more busy. When I was MLA, I was limited to certain rules of the house, certain business of the house. But now I am free. I am working more with the public, more with the social work, and more involved in every activity which is taking place in our village, our constituency, and Goa. काँग्रेस पक्षान उमेदवार बरो दिल्यार लोकसभेक सक्रिय काम करतलो, नाजाल्यार खंय सायलंट. Lok Sabha depends on the candidate first. First, let me see the candidate first, and the party together. So, party gives a good candidate, I will work. If party doesn't give a good candidate, I will not work. Not work means I will be silent. I will support, but I will not work extremely the way I work for other elections. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. गिमाच्या दिसांनी मोने जातीक सोंपेपणान उदक मेळचें, लोकांनी तांकां उदक दवरचें म्हण वॉटर फॉर वॉयसलेस देशभर 33 शारांनी काम करता. बेंगळुरू सावन चलपी ह्या NGOचें गोंयांतय काम. फोंड्या सावन गोंयभर वॉटर बॉल्स म्हळ्यार उदकाची शिमिटाची आयदनां पावयतात. आयच्या पॅटर्न माळेंत वॉटर फॉर वॉयसलेस. वॉटर फॉर वॉयसलेस म्हणून एक ग्रूप आसा आनी वॉटर फॉर वॉयसलेस ह्या ग्रुपाच्या अंतर्गत पुराय गोंयांतच न्हय जाल्यार पुराय भारतभर फ्री वॉटर बॉल्स हो ग्रूप सप्लाय करता. फोंड्या आमी त्या जाग्यार आसात ज्या जाग्या वयल्यान हे वॉटर फॉर वॉयसलेसाचे बॉल्स पुराय गोंयभर सप्लाय जाता आनी ह्या गरमेच्या दिसांनी खंय तरी हे वॉटर फॉर वॉयसलेसाचे बॉल्स ह्या रस्त्या वयल्या जनावरांक थाकाय दिता. विश्वास तो सप्लाय करतो ऑल ओवर पोंडा मागीर आमच्या मारगांवूय आहा प्लस पणजे हांव करता दोना पावला एंटायर एरिया इन द नॉर्थ. देर इज ऑल्सो अनदर लेडीज स्विम्पा सालगांवकर शी इज लुकिंग आफ्टर कलंगूट कांदोलेम म्हापसा दोज सॉर्ट ऑफ एरियाज. स्पॉन्सराची विजन आहा वॉटर फॉर वॉयसलेस सनी जैन तो तुमकूर आसता. सो ही इज द पर्सन हू इज फायनान्सिंग ऑल दिस अँड वी आर गेटिंग द bowls manufactured by Samir. He is the local contractor, and we are facing a lot of challenges, no doubt, because the bowls are very attractive. Looking at them, people don't want to keep them in one place. They prefer to take them to their homes. My request is don't take them away. On the other hand, लोगो बी आसा. wait, the logo is WFV. So they can pass the time we will galne tanor udak petele to kai bore karman hotel ani kai na. How you manage the finance for this water project? Actually, there's a very generous person by the name Sunny Tumkur who has started this project in the year 2015. So, of course, based on the people's blessings and donations towards the project, the funds are used accordingly, like depending on the number of water bowls required. What is your message to the people who are watching us today regarding this water for voiceless bowls? My humble suggestion is please be a little bit kind and compassionate towards the nature and the animals. And if people do not want to do, at least please do not stop others from doing, because there are a lot of people who are really putting in the hard work and effort to do work on other people's behalf as well. These water bowls are provided free of cost all over India, and you were humbly requesting people, to come forward and to provide outside their homes and in their areas. It just needs to be regularly, refilled and brushed and kept clean. And there's also a website which is called www.waterforvoiceless.com.
So I would like to humbly thank Prudent Media and the entire team for always covering about all issues in life. And it's because of that coverage that there is awareness spread. Because right now, what is lacking in the world is awareness. And without the right platform, the awareness cannot come about. So I would like to thank you all very specially. Thank you. हमने ये अब तक टोटल 76,000 फ्री वाटर बॉल दिए पूरे इंडिया में। तो हम 33 सिटीज़ में एक्टिव है। हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, पब्लिक सेक्टर में जाते हैं और हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और लोगों को इंकरेज करते हैं कि आप भी हमसे जुड़ के जानवर को पानी दें, प्यासे जानवर को पानी दें। कि आप जहाँ पे भी हो, आपके घर में जो भी बर्तन है, जैसे वो मिट्टी का हो, प्लास्टिक का हो या स्टील का हो या सीमेंट का हो, आप एक छोटा सा बर्तन आपके घर के ऊपर रख सकते हैं ताकि बहुत सारे पशु पक्षी के लिए फ़ायदा हो। और आपके घर के बाहर एक बड़ा सा कौन सा भी बाउल रख सकते हैं, सीमेंट का हो या मिट्टी का हो, जिसके लिए बड़े जानवर के लिए फ़ायदा हो सकता है। विवेक प्रभू बरोबर राधिका कामत सतोस्कर, प्रुडंट मीडिया। गावागावांनी शिगम्याक नेट, गोंयच्या शिगम्याच्या रंगांच्यो तरातरा, 70 कर्नोळ्या चोरोत्सवाची परंपरा। आदल्या वेळार थंय हेबर लोक गांवकारांक पिट्टाले, अत्याचार करताले। गांवकारांनी शिगम्या वेळार रणमाल्यांक म्हूण आपोवन कांय जाणांक जिते मारले। रक्तपात जालो म्हूण चोरोत्सवाची परंपरा सुरू जाली, थळावे सांगतात। गावागावांनी शिगम्याक नेट, गावच्या शिगम्याचे वेगवेगळे रंग, कर्नोळे 70 चोरोत्सवाची परंपरा। पहिले तेंपार हेबर लोक थळाव्या गांवकारांचेर अत्याचार करताले। हेबर लोकांचो आंकडो चड, गांवकार कमी, सरळ झूज मारप शक्य नाशिल्ले। तेन्ना गांवकारांनी तांकां शिगम्या वेळार रणमाले खेळपाक म्हूण आपयले आनी फटोवन कांय जाणांक जिते मारले। एकल्याक सुळार चडयलो, एकल्याक फारान मारलो आनी 4 जाणांक खंय कापले। ते उपरांत गांवच्या लोकांक खंय त्रास जाताले। गावात रक्तपात जालो म्हूण त्रास जाता अशें धरून चोरोत्सवाची परंपरा सुरू जाली, थळावे सांगतात। गांवांत हांगा हेबर ही जात आसली, हेबर ही जात आसली आनी आमचो मराठाचो हो इतिहास, मराठाचो गांव आसतना हो इतिहास हेबराचे लोकसंख्या चड जाली आनी ते खावन मस्ती करपाक लागले ह्या गांवांतल्या आमच्या गांवकार लोकां कडेन, आमच्या शाण्णवकुळी मराठा लोकां कडेन जेन्ना तेंच्या इतिहासांत तेंचे कडेन हें करतना तेंचे कडेन तेंच्या बायलांचेर तेंचेर अत्याचार करपाक सहज एक दीस असो येयलो की तेणी एका चेडवाचेर गांवकारा कडेन डायरेक्ट मागणी घातली, नाल्यार आमी तुमचे मिटिंगेक आपूण तुमच्या चेडवाची मागणी घातली आनी तुमी आमचे चेडूं तुमकां आमकां दिवचेच पडटलें असो तेंच्यांनी हट्ट धरलो। आमच्या शाण्णवकुळी मराठा समाजाचें जेन्ना पाठबळ कमी आसलें ताका लागून तेंच्यांनी आतां कितें केलें की युक्ती तयार केली आनी जे आमचो शिगमो 7 दीस चलता, सगळे लोकांचो शिगमो चल्ल्या उपरांत, सगळे लोकांचो शिगमो जाल्या उपरांत ते शिगमो जाल्या उपरांत आमच्या 7व्या दिसा चोरांनी मेन म्हणजे 6व्या दिसा हांगा मोठेले रोमाट म्हणून येता। रोमाट येयल्या उपरांत हांगा तुमकां पळोवंक मेळटलें की थंयसर तो पड्डो आंकलो हांगा रनमाले। हे रनमाले तुमकां एकच हांगा सबंद हांव गोंयभर आनी तुमच्या माध्यमांतून हांव सांगूंक सोदतां की रनमाल्याची परंपरा आतां जरी लोकांनी केली जायत जाल्यार ही परंपरा आमकां कंपल्सरी कितली पुर्वजां पासून हे रनमाले कालच्या दिसा आजचो दीस चोराचो कालच्या दिसा हे रनमाले आमकां हांगा दाखोवचे पडटा। तेन्ना ते रनमाल्याचे हांगा हें केलें आनी त्या लोकांक तेंच्या आपयल्यांनी गनिमी कावो करून तेंचे हांगा फाटल्यान हे रनमाल्याचे खेळाक तांकां आपयले। रनमाले खेळ आमचो चालू जालो आनी ते हेबर जातीक आमच्या लोकांनी थंय फाटल्यान येयले आनी 4 लोकांची कत्तल केली आनी एकाक फारान सुवार एका फारान मारलो आनी एकाक सुवार मारलो आनी एकल्याक आडवा कापून ताका वयर न्हिदोवन दवरलो। ताका सुळा वयलो चोर अशें आतां इतिहासान सांगता आनी दुसरो न्हिदलेलो तो आनी पयलीं जो फारान मारलो आहा तो मुड्ड्याचो चोर आनी मागीर 4 जाणांक मारले ते आमी पुरलेले ते डायरेक्टच हांगा लोकांक दाखयता। तर ते दाखोवपाची परंपरा मागीर कितें हे देवळाचो भाग आसल्या कारणान अशें आमचे जाणटे सांगतात की हांगा रक्तपात जालो, खंयच्याय जावं हेबर जावं रक्तपात जालो आनी हांगा खुबश्या लोकांक त्रास जावपाक लागलो, आमच्या मराठा लोकांक त्रास जावंक लागलो हेबर पळय, पूण तो त्रास आमच्या लोकांक जावं जालो अशें इतिहासान सांगता। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। गोंयभर सध्या शारांनी गोंय ट्युरिझमाचो शिगमोत्सव आज परवरे। शिगम्याचे चित्ररथ, लोककलेचे पंगड, रोमटा मेळ पळोवंक लोकांची गर्दी।
आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.